फेक सर्टिफिकेट जे आमी ह्या काँग्रेसान मुद्दो घेयलो हांगाय घेतलो आनी स्टेट लेवलाचेरूय घेतलो त्या आदलो आमचो अध्यक्षानूय हांव इट वॉज फायल्ड इन विजिलन्स एज वेल एज फिशरीज डिपार्टमेंट. फिशरीज डिपार्टमेंट आज आपालिपाक घेवंक लागला. हांव थंय गेल्लो ती सांगता इट इज विथ द विजिलन्स. विजिलन्साकूय गेलो हांव ती सांगता ती ऑफिसर बी चेंज जाला. सो इट इज लायक प्लेइंग डर्टी गेम्स. हे हो सरकाराचे म्हाका हेच ना, विस्वासूच ना. कित्याक म्हाका दिसता कित्याक तुमकां खबर आसा फेक सर्टिफिकेट ताजी चली BJPचे युवाची यूथ वायस यूथ प्रेसिडेंट. सो हाजेर गमतालें एक्शन जावचें ना. सो हांव फाटीं गेल्लो लास्ट मंथ. आय वील गो अगेन बॅक एंड आय थिंक आय वील मूव टू हायकोर्ट. I will talk to our party president agent regarding the fake certificate, and I think we have to take it to a logical conclusion. And if they are not listening, vigilance आमी सांगता तुमी हेजेर एक्शन घेतना तशेंच फिशरीज डायरेक्टर. But if you all are not doing anything, be ready to face the consequences, and be ready to be part of the High Court petition.